चोरया कांड करतात आणि सोशल मीडिया जगार घालतात. कायदे धाब्यार बसवून काय तरणाटी पिळगी नाका जाल्ले उद्योग करता. म्हापशा राष्ट्रीय महामार्ग 66 वेलो हो व्हिडिओ. रस्त्यार रातया स्ट्रीट रेसिंग चलता. चेअर अप करूंक जायते तरणाटे हायवे कुशीक. येवच करपी गाडयांक ओव्हरटेक करीत रेसिंग. गाडये वेलो ताबो सुटल्यार जिवार बेतुये इतली स्पीड. ह्या प्रकारा उपरांत पुलिसांच्या कार्यक्षमतेचेर प्रश्न उपरासता. पुलिसांक विचारल्यार ते सांगतात नाईट पेट्रोलिंग वाडयता. ग्रामीण खात्याचे चालू आसा ते आतां गाडयेचे डिटेल्स काडून तांकां आमी एक्शन प्रोपर एक्शन सध्या मेरेन कोणाक बीन इमिजिएटली घेतले आमी चालू आसा तर ते इमिजिएटली भुरग्याक तेचे नंबर काडून तेजे आमी एड्रेस करून ताका सोदून हाडपाक मातसो तो टायम लागता पण आमी एक्शन जाता तितके फास्ट करता आनी ते प्रिवेंट करता. सो अशें इन्सिडंट म्हणजे ते रेसींग म्हणजे जाता पळय ते जावपाक जायना म्हणून तुमचें कितें प्रिकॉशन तुमी म्हणटा घेवपाक आमी जाय. आतां कितें आसा रातचे आतां खंय सेक्युरिटेड कोण जागो ना ते पळोवन हे भुरगे करता बट आमी आतां ते एरियान जसो जाला न्ही काल इन्सिडंट ते हितून आतां पेट्रोलिंग आमी वाडयतली तेंचे थंय करता. भर हायवेचेर रेसिंग करप हाचोच अर्थ तरणाट्यांक पुलिसांचो भंय उरलो ना काय असो प्रश्न पडप स्वाभाविक आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.